एक न्यूज चाललो आसा आनी तेजो एक व्हिडिओ आमकां येयल्लो आसा की हांगा गोंयान एक बायल जोडपे हांगासर हरंबल येयल्ली एका लग्न जावन एका वर्साचे म्हणजे वाडदिवस तेंचो मनोवपाक लागून लग्नाचो वाडदिवस मनोवपाक लागून ती हांगा गोंयान येयल्ली आनी रोखडीच ती दुसऱ्या दिसा कितें मेली ती आनी 7 वर्साच्या पयलीं एखादी बायल मरता जाल्यार तेका कायदो वेगळो आसा आनी त्या बायलेक डेप्युटी कलेक्टर तेजी इन्क्वायरी करता आनी जेन्ना ती बॉडी हांगासर फोन केलो त्यांच्या फॅमिलीक आनी तांकां सांगलें की तुजी चेडूं बरें ना म्हणून जाल्यार तेजे रोखडेच तेजे बापायक अशें रोखडेच थोड्या वेळार तेजे बापायक असो मॅसेज येयलो की तुजी चेडूं बांबोळे हॉस्पिटलान मर्गान आसा तूं थंय येवचो म्हणून आनी बापायन स्वता दोळ्यांनी पळयल्या चेडवाक आंगार कशें कशें कितें कितें दाग आसा तो हे बापायच्या स्टेटमेंटाचेरून आमकां कळून येयलें तेतून दीपक वांयगणकर जो आसा डेप्युटी कलेक्टर बिचोलेचो तेजे सरळ नाव घेतले जाता की तेणे सरळ त्या लोकांक धमकी दिली की तुमची कितें ते कारनामे करपाचे आसा ते तुम्ही फरीदाबाद वचून करा म्हणून हांव म्हणूंक सोदता की दीपक वांयगणकर एक डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणे आमचे गोंयचे नाव पिड्यार केले आज तो गोवा के लोक गोवा का डेप्युटी कलेक्टर अशें नाव घेवन तेजो भाव अक्षरशः सांगता तेणे तेंची FIR कित्याक करूंक लायली ना पुलिसांक जेन्ना ते एका वर्सा भितर मेळ्ळे ते कित्याक हांव म्हणटा सिंपल डेथ मेळ्ळे आसतले एटेक येवनूय मेळ्ळे आसतले पण डेप्युटी कलेक्टराचो कायदो आसलो तेजेर FIR करपाक लावपाची आनी इन्क्वायरी करपाची आसली हे तेणे करूंक ना हेज्या पयलीं सुद्दां ह्या दीपक वांयगणकराचे आमी कलेक्टरा कडेन कंप्लेन केली की हो ऑफिसर आसा हो पैसे घेवन लोकांची कारणां हे करता म्हणून सगळे सेटिंग करता म्हणून आणि पैसे घेऊन हो केस रजिस्टर करिना आणि लोकांक ऑफिसांसून धांवडोन घालता लोकांक थंय बायलांकूय नाका जाल्ली उतरां दिता तो असल्या ऑफिसराक खरें म्हणून जाल्यार घरा धाडपाचें आसा आज तेणें आमचे गोंयचें नांव पिड्यार केलें कित्याक तेणें ती रजिस्टर केली ना पुलिसाक कित्याक कळयलें ना कित्याक जालें ना हे सगळे दीपकाचेर चौकशी जावपाक चड गरजेचें आसा ह्या दीपकाक लागून आज दिल्ली सारक्या फरीदाबाद सारक्या जाग्यार आमची लोकांची लज काडटा गोवा का लोक ऐसा है गोवा का डेप्युटी कलेक्टर ऐसा है अशें म्हणून आमकां बदनामी केले जाता हे एका लागून हो कसलो ऑफिसर ताका खबर ना 7 वर्सां जावले म्हणटकूच 7 वर्सां जावच्या पयलीं कितें करूंक जाय ते सिंपल हेतून मेले आसतले एक आपटून मेले आसतले एकटे घेवन मेले आसतले तरी सुद्दां 7 वर्साच्या पयलीं कायदो खबर ना हेणे जी सर्टिफिकेट घेतल्या हेची सर्टिफिकेट चेक करपाची खरोच हो त्या कायद्या खाली बरोबर आसा का म्हणून काय याने बोगस सर्टिफिकेट लावून हो डेप्युटी कलेक्टर पर्यंत जाला का म्हणून आज हेका लागून जेन्ना आमची लज वयता हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की असले ऑफिसर आमच्या गोंयाची लज काडटा तांकां घरा धाडपाची चड गरज आसा ह्या दीपकाची एकूच न्ही कंप्लेंट कितली तरी कंप्लेंट आसा प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा हांव रिक्वेस्ट करता तेंचे कडेन ह्या हेची चौकशी जावपाची जाय आज गोंय इंडिया भितर हो न्यूज दिल्ली जर फरीदाबादाक जर हो न्यूज जाला हो सगळे कडेन स्प्रेड जातलो असल्यानी आमकां टुरिझम लोक हांगा येवपाक बंद जाले अरे गोवा में पुलिस लोग कुछ भी नहीं करता है और डेप्यूटी कलेक्टर तो सीधा बोलता है आप अपने गांव में जाकर करो अरे डेथ उसकी यहाँ हुई है आपको रजिस्टर करने में क्या दिक्कत हो रही है कित्याक दिक्कत जाता कित्याक तेका हें जाता तेजेर इन्क्वायरी ऑफिसराचेर करपाक चड गरजेचें आसा आनी ते चेडवाक न्याय मेळपाक जाय हांव सांगता डीजीक सांगूंक सोदता की हेजी FIR करची डेप्युटी कलेक्टराची इन्क्वायरी करची आनी ते चेडवाच्या फॅमिलीक न्याय मेळोवन दिवचो